जमल्या आम्ही घरात देवाच्या उनवाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या सोम्या जेजू दयेक मोठ्या वादान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घां बलिदान सर्गीचे पवित्रकान दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविताकारण पुनर्जीवनपण परवशा क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या परबेच्या ह्या संभ्रमीक मिसाक तुमकां बरो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं कस्तूच्या ह्या काळार इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां साध्य ना देखून हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवच्या खातीर आमी तुमचे खातीर हें भेटोवचें जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत बोवा पुरब्यान वांटिल्ली जावंक तुमचे इरादे आनी तुमची तेसावां सर्व जेजूच्या पांयांतळा समर्पोवंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर तुमच्या सर्व इरादे आनी तेसावां पासत भेटोवचें जावन आसा. भक्तीन ह्या मिसांत वांटिल्ली जावंक आमी आयतीं जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पास्का काळार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव केल्ली आमी आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या परबेच्या संभ्रमांत वांटेली जाल्या. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचोना बगर तुमकां एक मजत दरपटयतलो म्हणल्या त्या बरोवशाच्या उतरांनी जेजू आज सर्गीं सोडून गेल्लें फेस्त आमी आचरण करता. आनी हें फेस्त आमकां एक संदेश दिता. आमी सोम्यांतय जियेतल्या आमी सोम्या संगी राजवटकी चलयतल्या आनी त्या सर्गींच्या निवासांत सोम्या सवे सदांच काळ जिवंक शकतल्या म्हणलें सती हें फेस्त पासारता. तर आमी सोम्या सवे सर्गींच्या निवासांत भितर सरूंक जेसची फुट्टी तयाराय ह्या संवसारी जिवितांत करूंक देवा स्वादारीन कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. एक घडी बोरदोळे दांपया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ जमाना आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरून सर्व आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत संवकार मये सगळ्या दूतांनी भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. महिमा
baca Instagram sari Serwes pura deva Sergi caraya Serpodwenal deva bapa Ami tuka namaskar ketau Ami tuka din mastam Tujaton mai bawat pasut Ami tuka bakentau Sumya Jesu Krista Bapa cahaya kelas putam Sumya Deva Deva Jeshini Tu sosara cepakartai Amci kakutke Tu Bapa cahaya postlai Amce magne manunge Kitya povitratnya sagati Deva Bapa cemahime Jesu Krista Je klos tu povit, je klos tu Ishvar, je klos tu Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया इगडी बुरदोळे दांपया सर्व आमच्या इरेद्या बसोत गरजां बसोत अख्ख्या संवसारा बसोत आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ मैमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सई बस ताणें उबारून वेले ताची महिमा आमचे स महिमेचो बरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या वत्या गोठा पासो संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचतां आनी ह्या संतोषांत आनी बरोबर शांत आमकां सदां जियेशी कर म्हण मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूताच्या कृत्य वस्तांतले वसाप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोपिला जेजून आपले काम सुरू केल्ले तो वळता ताका सर्गार उबारून वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिपात आपणे विसरून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयलेल्या सर संगती विशांत हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परतून जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिल्लें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशांत ताणें ताचे लागीं उलयलो एक पावटी ते सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतल्या भायर सरून वेसनाये भागार बापान बसयलेल्या देवाची वाट पळोवन रावाची म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिल्ली आनी ताणें म्हणलें त्या बसोवण्या विशांत म्हज्या तोंडांतले अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें बापान आपल्या सोंत अधिकारान निश्चित केल्ले वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जाताच ते पळोवन आसतनाच तांकां वयर वयर उबारून वेलो आनी त्याच दोल्या मुखा वयलो तांकां एक कुपाण लिपयलो
असे सडत वेताना आणि ते आणखी मलबागस्त दिश लावून असताना दव्या वस्तूर नसलेले दोघ जण एकच सणे तांचे शेशीन उभे झाले. ते म्हणाले, गलिल्याच्या मनशानो, तुम्ही असे मलबाग दिश लावून कित्याक उभे रावल्यात? ओ तुमचे मदलो वयर उखलून वेल्लो तो जिसू जसो तुम्ही सर्गार सडत वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सहता तुतुरेच्या राधा सर्वेस पोसडत वेता सुमेस पजानो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक जैत गितां गाया अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले प्रितुमे सो अदीक व्हरतो राजातो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सहता तुतुरेच्या नादान सर्वेस पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादान सर्वेस पोसडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा आमच्या राया कसिया ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सहता तुतुरेच्या नादान सर्वेस पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादान सर्वेस पोसडत वेता. सांत पावलान एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मैमेसो बाप आपणाची तुमकां सरकी वळख मेळचे खातीर जणवायन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हणून आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यान म्हणून तुमी समजाचे. आपले परजेक म्हणून तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दैजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हणून तुमकां कळाचें. आपणाचेर भावार्थ दवरतेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हणून तुमी जाणा जायचे. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यान तो जिवंत उठयलो आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सुमेस्त प्राधान्य आनी अधिकाऱ्यान पदवी आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर वस्तू ताच्या पांया तळाक घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचें मस्तक नेमलां. ती पवित्र सभा ताची कूड सगळ्यो वस्तू सर्व तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार.
जय 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 धन्यदेवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या वसा आणि समेस स्पर्शांक शिकया म्हणटा सोमी आणि संसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो जय 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 धन्यदेवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सर्वेस तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो भगवान मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळू इकरा शिस गलिल्या गेले आणि जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगराक येवन पावले ताका पळयत तस शिसांनी ताका नमस्कार केलो ताचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेत स्पर्शांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आचरण करता जेजूचें स्वर्गारोहण आज आमकां एक नवो बरवसो दिता जेजूचें एक स्वर्गारोहण आमच्या जिविताक भावार्थ जिविताक एक नवी दिशा दिता कित्याक म्हळ्यार आमचें सगळें हें संवसारी जिवीत एका भावार्थाचें जिवीत एका उद्देशाखाला आसा आनी ते उद्देश सासणाचें जिवीत संवसार आमी कांय जियेता जाल्यार आमच्या मरणा उपरांत आनी एक जिवीत आसा आनी त्या जिविताची ती जळक ह्या संवसारी आठावन हें संवसारी जिवीत आमी सरता आनी ह्या संवसारी जिविताच्या बऱ्या करण्या मुखांतर बऱ्या आमच्या जिविता मुखांतर ते सासणाचें जिवीत आपणावचें प्रयत्न आमी करता देखून आमा क्रिस्तांवांक मात्र न्ही हर एका धर्मांत मेल्या उपरांत एक जिवीत आसा आनी तें जिवीत सर्गीचें जिवीत आनी तें आमी आपणायचें म्हणली आशा हर एका भावार्थी मनशाची आनी ह्या दिशेन आयच्या सोम्या जेजूचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमकां एक नवो बरवसो दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू सर्गा सोडून गेलो कित्याक म्हळ्यार तो सर्गीन तावन देंवोन आयलोलो तो देंवोन आयलोलो सर्गीन तावन आनी पाटी सर्गीन तो बापाक सरशीन वेता कित्याक तो देव तो सर्गींच्या राजांचे ताचे निवास ताणें थंयसर आसूंक जाय देव सगळ्यान आसा म्हूण आमी वळखता देव सगळ्यान आसा देव सर सत्यवंत देव सर जाणार म्हणी आमी जाणा पण देवाचें मूळ स्थान सर्गार ताची वस्ती आनी हो देव सर्गार आशिल्लो एक मनशा रूप घेता आनी एका मनशाच्या गर्भांत एका स्त्रियेच्या गर्भांत तो मनीस जाता आनी ह्या संवसारी जल्म घेता 30 आनी 30 वर्सां पर्यंत तो ह्या संवसारांत जियेता आनी ताची मिसांव समतस तो पाटी सर्गी सोडून वेता तो एका मिसांवा खातीर आयिल्लो एक मिसांव आमी पळयता जायत्या नमुन्याची मिसांव आसा क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत जायती मिसांव आसा पवित्र सभेची जायती मिसांव आसा तशेंच हर एका क्षेत्रांत मिसांव आसात केळकडी क्षेत्रांत खंयचेय खेळ तांचे एक मिसांव जावन ते घेतात खंयच्याय वैद्यकीय क्षेत्रांत एका सुक्त पिडेक सुक्त वखद हे मिसांव जावन घेतात काही वैज्ञानीक संशोधनाक
वा बाह्य आकाश त्या संशोधनाक ते एक तांचे योजन एक मिसांव जावन घेतात वा खंयचेय सैन वा खंयचेय मिलिटरी खंयच्या एका कार्यागताक वा खंयच्या एका कार्यक्रमाक म्हणजे काय खंयच्याय कार्याक देंवताना सूक्त एक मिसांव म्हण घेतात. मिशन 22 मिशन 20 मिशन 120 मिशन अशें एक मिसांवचें नांव दितात. आदले बोटी सर्जिकल स्ट्रायक म्हणून एक मिसांव तांणी आसा गेल्लें आनी अशें जायतीं मिसांवां आसात. आनी अशें जेजूचें देवाचें मिसांव आसलें. देवाचें मिसांव तें सोडवणेचें मिसांव. सोडवणेचें देवाचें मिसांव मनशाक पातको कुळांतलें सोडोवन सर्गीचें जिवीत बसोवचें मिसांव. आनी त्या मिसांवा खातीर देव आपुणूच मनीस जाता, जेजूच्या रुपी ह्या संवसारी जल्म घेता आनी तो ह्या संवसारांत मनशा बरी जियेता आनी तो लमिलोलो काळ सोंपतच पाटी देवा सरशी तो वेता आनी देव परत पाटी आपल्या मूळ जाग्याक सर्गीच्या राजाक पाटी वेता. पळया एक मिसांव तें मिसांव ताचें सोंपयल्या उपरांत तांणी पाटी वेचें. पाटी वयता आसतना एक तो बरवसो दिन वेता. बरवसो दिन वेता. कसलो बरवसो? आमी ताचे सवें जेजय म्हणलो बरवसो. संवसारी जिविताचें मिसांव तो हातीक घेताना जुवांव लागचें स्नान घेवन ताणें जोतना न्हंयतान वयर येताना म्हणलें एक उतर, तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सरमारा सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. सगळी ताची संवसारी जिविताची शिकवण सर्गीच्या राजाक कुशीन आसली. आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारांत बगेवंतपणाची जिवीत जियेसय. पातकी जिविताक आमी पाठ करीसय, नवें जिवीत आमी जियेसय आनी ह्या नव्या जिविता मुखांतर सर्गीचें राज जोडीसय म्हणलें वरती आशा सोम्याच्या त्या मिसांवांत आसली आनी ताचे खातीर तो वावुरलो. देखून सोम्या म्हणलें हांव म्हजी कुशी करूंक येवंक ना, बगार म्हज्या दडलेल्या बापाची कुशी करूंक आयलां. म्हज्या दडलेल्या बापाची कुशी खंयची? म्हज्या हातीन दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें उगडाय न्हय, बघा सगळ्यांक सास्तीक जिवीत मेळत जय हीच म्हज्या बापाची कुशी आनी ती कुशी जारी करूंक हांव आयलां. हर एकल्यांकी म्हाका आनी तुका सोम्याक पातये दिल्या हर एकल्यांकी ह्या संवसारांत आसलेल्या हर एकल्यांकी सास्तीक जिवीत मेळत जय हीच म्हज्या बापाची कुशी आनी ती कुशी जारी करूंक हांव आयलां म्हणटा सोमी. देखून आमकां म्हाका आनी तुका हर एकल्यांकी हें सास्तीक जिवीत सोम्या देवान बसयलां आनी हें जिवीत जोडोवंक सोमी आमकां आपूण व्हरूंक आयला. देखून हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. भाग्यवंत सर्गी आसात, भाग्यवंत देवा सवें सदांच आसतले, भाग्यवंत सर्गीच्या देव राज्यांत निरंतरी आसतले. पूण पातक्यांक अवकाश आसना. देखून हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, तांकां परिवर्तन करना, पातकी जिविता पाठ करना, एक नवें जिवीत जियोवन भाग्यवंतपणाचें जिवीत आदारना, तांकांय भाग्यवंत करना. सर्गीच्या राजाक आपूण व्हरूंक हांव आयलां. देखून तो म्हणटा हांव तुमच्या फुडें वयतलों, कित्याक हांव बापाच्या घरा वयतलों आनी त्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. कुडां नातलेलीं जाल्यार हांव वेतो ना. हांव तुमकां सांगतो ना, बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी हांव वचून तुमकां आपूण व्हरतलों आनी त्या कुडांनी वस्ती कशें करतलों. म्हणजे हांव सर्गी सोडून वयतलों, सर्गीच्या राजा वयतलों आनी तुमकां सगळ्यांकी हांव थंय आपूण व्हरतलों. म्हणलें बरवसो पळया बोवा पुरबेसो. देखून आदावन आनी येवेन ह्या संवसारी जिवितांत कूड सांडली जाल्यार आत्म्याचें जिवीत आमचें तें आसलें आमी ओगडाय न्हय. बगार आत्म्या सांगता आमी सदां काल देवा थंय जिये जय म्हणली वरती आशा देवाची आसली आनी ती आशा जारी करचे खातीर सोमी एक मिसांव घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो आनी तें मिसांव ताणें सार्थक रितीन जारी केलें आनी त्या मिसांवा बराबर आज तो सर्गार सोडून गेलो. वेता आसतना तो बरवसो तो आमकां दिता. हांव बापाच्या घरा वेतां, थंयसर जायतीं कुडां आसात. कुडां नातलीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो ना, जायतीं कुडां आसात आनी थंय वचून तुमकां सगळ्यांक हांव आपूण व्हरतलों आनी म्हज्या बापा सवें तुमकां जियोवंक अवकाश करून दितलों. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें वर्तें मिसांव तो घेता. पळया सोम्याची मिसांव फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बोवा पुरब्यान सान पावलो अध्याय दुसऱ्यांत व्हड थंयसर 11 पर्यंत बोवा पुरब्यान तो विवरिता. पळया पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण बरलेलो पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप
ताणें घेतलें पळया सैमान तो देव ताची महिमा ती वर्ती ताची पदवी वर्ती ताची जाणवाई वर्ती ताका आटापूंक कोणाची जायना ताका ना अंत ना आरंभ तसलो सत्यवंत देव पूण त्या समान संपणाक तो लब्धूंक रावलो ना बगार मनशा सारको जावन मनशा पैकी अति गुलाम तो जालो पळया जल्मोंक ताका एक घर मेळ्ळें ना गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो रावोंक ताका खरी ताचेंत म्हणलें गर्व जावं दी स्वात मेळ्ळी ना दोनीच्या सुकणार तकली दवरून ताणें विशव घेतलो पेद्रूच्या सासूमायच्या घरा लाजराच्या घरा मरी मार्ताच्या घरा आनी फारिजेवाच्या घरा मातेवाच्या घरा जाकेवाच्या घरा ताणें वस्ती केली थंय हांगा तो रावलो ताका ताचेंत म्हणलें घर नातल्लें पळया आनी मरता ना जाल्यारय तो भुमी आनी आकाशा मदें उमकळोन मेलो वाऱ्यार उमकळोन मेलो ताका मरोंक समेत भुमी फावो जाली ना आपणाची निर्जीव कूड पणान दवरूंक समेत ताका स्वंत फोंड समेत मेळ्ळो ना आरे मातयाचो जुजयचो फोंड ताका फावो जालो पळया सगळें गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो पूर्णपणी संपूर्ण रितीन ताणें खाली केलो केदे वेळ पर्यंत खाली केलो आपणाचें आंग वस्तूर कान विणगो करता पर्यंत ताका ताणें खाली केलो पूण मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आपणाकच घालतो करना मरणा पर्यंत पळया मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आपल्या आंग वस्तूर कान ताका विणगो करता पर्यंत ताच्या हातार किळ्या मारता पर्यंत ताका खुर्सार उमकळता पर्यंत तो आंबटो वायन साकोवन दिता पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति ऊंच उबारलो पळया ऊंच उबारलो आयच्या दिसा ताका उबारून व्हेलो आनी सर्व नवाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली बागव जय म्हण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट जय म्हण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बागव जय ताच्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी सर्गी संवसारी आनी पाताळी असलेल्या हर एकल्यांनी ताच्या नांवाक दिंबी मोडी जय आनी परगडी जय सगळ्या जिबेन देवाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी कित्याक म्हळ्यार तसलो मान स्थान ताका दिला बापाच्या उजव्याक तो बसला म्हणजे बापाची राजवट ताणें हातीन घेतल्या कित्याक तो बापा तावन आयिल्लो बापाचो आत्मो देव मनीस जाल्लो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देव मनीस जावन ह्या संवसारी आमचे मदें जिवन पातकातान मेकळी जावन बरें जिवीत जिवन आमी ताचे सवे जियेता म्हणलो भरवसो दिलो जेजू आमकांय त्या ससनाच्या जिविताक आपयता म्हाका आनी तुका सगळ्यांक आपयता देखून तो म्हणटा येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो येया तुमी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या ससनाच्या जिविताक आमी वसोंक आसा देखून आमी कितें करी जाय मातेवाच्या वांजेलांत लुकाच्या वांजेलांत आनी मार्काच्या तशेंच जुवांच्या वांजेलांत जेजून सबार संगतींनी सर्गीच्या राजाच्या वपारी मुखांतर सर्गीच्या राजाची जाणवाई आमकां दिल्या आनी सर्गीचें राज कशें जोडये ती म्हणून आमकां ताणें शिकयलां जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावा हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करचो कसो मोग जो कोण हो म्हजो पाटलाव उदक देखून तूं ताका एक कोपशेळें उदक दिताय जाल्यार ताजो प्रतिफळ तुका मेळचो ना नितीवंतपणाच्या दिसा थंयसर गवळी शेडयांक विंगड करचे बरी हांव विंगड करतलो उजव्याक आनी दाव्याक आनी उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडलेल्यानो कित्याक हांव भुकेलो आसलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेलो आसलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें हांव बंदेत आसलो तुमी म्हजी भेट केली आनी ते म्हणटले केदाळ सोम्या तूं उक्तो आसलोय केदाळ सोम्या तूं भुकेलो आसलोय तानेलो आसलोय केदाळ सोम्या तूं बंदेत आसलोय आनी तो वळू हांव म्हणटलो जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आनी म्हज्या दाव्याक आसलेल्यांक सुरेश परदेव म्हणटलो वसा तुमी शिराप पडलेल्यानो वसा तुमी म्हजे सरसिले पयस सरा तुमी म्हजे सरसिले शिराप पडलेले न्हू शिराप कित्याक हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिवना हांव तानेलो तुमी म्हाका पिवंक दिवना हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिवना हांव बंदेत आसलो तुमी म्हजी भेट करूंक ना आनी ते म्हणटले केदाळ सोम्या तूं भुकेलो आसलोय तानेलो आसलोय उक्तो आसलोय बंदेत आसलो केदाळा आनी आमी तुका भेट करूंक येवना तुका खावंक दिवना पिवंक दिवना
तुका पांघरूंक दिवना केदाळा आनी धवळ तो म्हणटलो जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भाव भयणी केलें ना तेंच म्हाका तुमी केलें ना वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून जेजू म्हणटा जें कितें तुमी ल्हाना भाव भयणीक करतात तें म्हाका तुमी करतात आनी हाचो प्रतिफळ सर्गीच्या राजांत येतेस्त मापान तुमकां मेळटलो ह्याच उद्देशान ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो बरें मेस्त्री सासणी जिवी जोडीचे जाल्यार आमी कितें करी जाय आनी जेजून म्हणलें उपादेश पाळ आनी तो म्हणलो हांव तें ल्हानतान पाळना येयलां सर्तीक हांवें कितें करी जाय आनी जेजून म्हणलें जें कितें तुजें आसा पळय तांतलें सगळें वीक आनी दुर्बळ्यांक वांट आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलो कर आनी तो तरणाटो निराशी जालो कित्याक येतेस्त आस्त बदीक ताका आसलें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो तरणाटो भुकेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक पिवंक आनी खावंक दिवंक शकना तो तरणाटो उक्ते आशिल्ल्यांक पांघरूंक दिवंक शकना तो तरणाटो बंदेंत आशिल्ल्यांक पिडेस्तांची जतन करूंक शकना देखून सर्गेचें राज ताका भोव कश्टांचें जालें आनी असल्या मनशांक सर्गेचें राज कितलें कश्टांचें की म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा एक खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान शाबित्यान पाशार जायत पूण असलो मनीस दुबळ्यांच्या कश्टांक भाव भयणी कश्ट येतल्या आदार दिनातलो मनीस आपले दोळे कुर्डे करून घेतलो मनीस आपले कान केप्पे करून घेतलो मनीस आपलें तोंड मोने करून घेतलो मनीस तितल्या सुलाब्यान सर्गेच्या राजाक रिगोसोना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्या लागीं विचारया सोम्या तूं हांव सर्गी सोडून गेलाय तर हांवें कितें करी जाय तुज्या त्या राजाक येवंक हांवें कितें करी जाय आमी सोम्याचेर बरोवसो दवरी जाय आनी सोम्यान दिल्लो उलो पाळी जाय कसलो उलो आमी एकामेकाचो मोग करचो आनी ल्हाना भाव भयणींक कुमोग करची आदार दिवची भुकेल्ल्यांक जेवण तानेल्ल्यांक पिवण उक्त्या आशिल्ल्यांक पांघरूंक न्हेसोवंक आनी बंदेंत पिडेस्त आशिल्ल्यांक भेट आनी सेवा करूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मलगड्यांची संगणी आसा सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान मलगड्यांची संगणी आसा सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान जर तर आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर आमच्या भाव भयणी ते माया मोगान एकवटान आमी चेताव तर सर्गीचें राज आमकां खंडीत फावो जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या दिसा असलो निर्धार आमी करया एकामेकाच्या सेवेंत क्रिस्ताच्या मोगांत सर्गीच्या राजाचे बुन्यादी संवसारी घालूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन आमी उबी रावया त्रिएका देवते आसलो आमचो भावार्थ उसारया हो आमचो भावार्थ हो पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता तो भावार्थ आतां उसारया सतमानता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरपे समवलो आमकां मर्यादान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सरपदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय ताण जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबेक रोयतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकता पदकाचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्याच सासणाच्या जिविताचेर बरोवरसो दवरून आसलेल्या आमी आयच्या दिसा सोमी जेजू सर्गार सोडून गेलो आनी बापाच्या महिमेंत बापाच्या उजव्या बसून आसा हे सोम्या लागीं आमची मागणी आमची गरजो आमच्या आशा आमच्या अत्रेक आमी आतां उबारया आनी आमची मागणी भेटोवया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या धर्मप्रसारांक आमकां प्रत्येक जावन ह्या वावरांत मुखेलपण घेतल्या आमच्या बाबा साहेबा बिस्पाक आनी हेर मुनेऱ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बोर म्हूण मागता सवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सोम्याची बरी मौल्या आपणावन आडलिते सुलोवन आमचे राष्ट्र शांती सामानाचे भद्र बिडार जावन बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कश्ट अनवारांत पिडे शिड्यांत संपूर्ण ओलवलतेल्यांनी निराशी जायनासतना सोम्यान वायटाचे पदवे वयर जैत आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आपले संवसारी पयन धैर्यान मुंदारून व्हरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी पुनर्जिवांत क्रिस्ताक भेटोवन भावार्थान साहस जाल्ले जगते जिवीत जियोवन तुका साक दिवचे उदार म्हूण आमचे थंय आसा कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी झुजा वरवीं
प्रकृतींत जाल्ल्या अनावता वरवीं निराशेत कंगाल जाल्ल्या सर कुटुंबान लोकांन तुजेर संपूर्ण पातळणी दवरून तूं तांचो मोग करताय तांकां राखताय सांबाळताय म्हणले सत मोतीन दवरून जियोंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एमकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जालेल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजी सुवार्ता धैर्यान परगट करूंक आनी भावार्थान ती रावंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बरदोळे दांपया आमच्याच कास्कीकर संघातीर मागया. जे कोणा मागतान बसलांचो उडास काडया तांचे बसोती विशेष करून मागया. कोरोना पिढे वरवीं कश्ट दिल्या त्या संवसारा पासून कोरोना पिढे वरवीं कश्ट दिल्या सर पिडेस्तां पासून विशेष करून आमी मागया. विशेष करून ह्या दिसांनी ही पिडा चड आनी चड रितीन विस्तारती आसा. आम्हा समेस्तांक ह्या मरेकार पिडेंतलें संकटांतलें राखून सांबाळूं दी म्हूण मागया. परगांवांत तेणें सांबाळलेल्या सर आमच्या भावा भयणींक तसो समी जेजू क्रिस्त राखून दी सांबाळून दी आदार दिवूं दी नवो बरवसो दिवूं दी म्हूण आमी विशेष करून मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां सोम्या जेजू आयच्या दिसा तूं सर्गा सोडून गेलोय बापाच्या उजव्या बसून आसून अख्ख्या संवसाराची अख्ख्या महिमे बरीत पदवेची राजवडकी ती चलोवन आसाय. आमी समेस्तांची मागणी देन कल्तिकेन आमी भेटयलेली ती मागणी देन तूं मानून घे. आम्हा समेस्तांक ह्या मरेकार संकटांतलें सुटका सोडून लाभय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. सर्वस्फोरा देवा दिवस दाव तुका उदारपणान तुवें देणी दिलाय आमकां. देणी सगळी आमची तुका भेटयता. मैपासांनी सगळी स्विकार कर म्हूण मागता. माया मोगान आमी जियेव संवसारांत बापाला दयेन तुजो आदार. गोवाचो उंडो दाकांचो होवाय बापा तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडीन ओडोवाय बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता. स्विकार कर बापा म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेर तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीवंत आमच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमण हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मैमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिलाय तो घेवन संवसारी आशा आनी ओडवेक सांडूंक आनी सर्गींच्या मैमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मैमेवंत रासा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून दबाज्यान सर्गा
दळबार सोडून गेलो देवानी मनशामध्ये मध्यस्थ तो संसाराचो मन सुबेदार आणि सर्गींच्या दळबारान सोदनी आमकां सांडूंक वेचाक न्ही पूण आमचो बरवसो जावच्या जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो जेजू पवित्र सभेचो अरंबानी मास्ता जैन तो गेला थंय आमी वसोंक आशेताव देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गेंचे सर्व दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय जय जय. आमी सगळीं दिमी घालया. म्हाका भावानो भयण्यानो भुरग्यानो भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. ओंड आनी वायन आसलें जेजूचे मांसारे गज जावन बदलची भोव पवित्र घडी संदर्भार जे बरवशान आमचे इरादे दवर आमी मागता ते सगळे आमकां फोव जाता म्हणल्यार बरवशान सगळे आमचे इरादे ते सवा ह्या भोव पवित्र घडये समर्पण दिवया. बाबा कुरस्सू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगती दंतरलेल्या समेजता तुजे परजळीत मुखार मळपळूंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माया सांगती तिचे पती बागे वजूजे बागे वंदन दुता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची अजनामतीन दवरना सासनाचे जिवीत आमी जोडच्याक सोम्या सोवे आमी राजवडकी चलोवच्याक देवा स्वादारण कृपा मागोवन सोम्यान शिकलेले मागणी सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार दे करुणेचे वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटाय त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगळ भाव भयणीनो माया मोगसो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक संतोशान आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया हांगा पळया उजवून आसा जिवंत जेजू क्रिस्त देवाची शेळी. आयच्या दिसा सरकार सोडून गेल्ली आमच्या बाच्यावे खातीर आमच्या सुटके खातीर आपुणूच मनीस जावन आमच्या मदें जिवन क्रुसाचें मरण मरण पुराण जिवन जाल्ली आनी आयच्या दिसा सर्गी सोडून गेल्ली आनी आमी समेस्तांनी त्या सर्गीच्या रासांत ताचे समेत जिवंक उलो दितात ती. हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोकळ भाव भयणीनो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ. क्रिस्त प्रसाद ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमकां घेवंक साध्य ना तरी आत्मीय रितीन जेजूचे मासरे रगत सेवचे प्रयत्न आमी करया. आत्मीय रितीन सोम्याक आमचो करून घेवया. सोम्या तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या मतींत तूं म्हज्या कुडींत तूं म्हज्या सगळ्या जिवितांत ये म्हूण मागया. हे सोम्या म्हज्या संगाता राव म्हाका तूं वाट दाखय म्हाका तूं राखून सांबाळ म्हज्या बगले रावन म्हाका तूं सांगात दी म्हजे वयर रावन तूं निरंतर आशिर्वाद लाभय. सोम्या म्हजे सवय एक जा आनी हांव तुजे सवय एक जावन रावूंक म्हाका फोव कर म्हूण आमी मागया. सोम्या जेजूची कुडा रगत म्हाका सस्तल्या सस्ता जिवीत मेळो. Muझे quede morte Sumia tu casemce Durbolia calzan moja Tu ca swagat karce Rastuje anandace दैविक संतोष दिवचे फावोजारा म्हाका तूं आतेर्ये पोताचे सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे बारबो
वस्तां शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदाची येता सौम्या तुझे पाहत येता सदाच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदाची येता प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या हातांत तुवें दिल्लें काम ताणें मोगान आनी विश्वासीपणान सांभळलें देखून तुवें ताका सर्गार व्हरून महिमेवंत केलो आमकां इजण एकल्याक तुवें थारायल्लें काम आमी विश्वासी मोगान संपोवचे खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याचें भळ आमकां दी आनी एक दीस आमकां सर्गार व्हरून जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मगर भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा प्रतिरितीन ह्या जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या परबेच्या संभ्रमी मिसान वांटेली जावन भोव अपुर्ब्याची देवस्तुतेंत वांटेली जावन भोव अपुर्ब्यान मिसाचें बलिदान पडयलेलें तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरी करूं तशेंच हांव देव बरी करूं म्हणटा आमचो सहायक विकार बाप राहुलाक भोव अपुर्ब्यान हें संगीत करून आमकां मागोवंक कुमक केल्ल्याक तशेंच भाऊ जयसनाक सगळी मंडवळ केल्ल्याक तशेंच हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक सगळ्या रितीची मंडवळ केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह ह्या यूट्यूब चॅनलाच्या मनेस्त विनोद गंगुळ्ळी तशेंच मनेस्त अविनाश गंगुळ्ळी आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा देवाच्या आशिर्वादा तांचेर निरंतर आमी मागता आमी तुमचे पासून मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो येवच्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करता पवित्र आत्म्याची येण्याची परब आमी आचरण करता ह्या परबेक तयार जावन 9 दिसांचें नोवेन आमी शुक्रार दीस हांव सुरू केलां कॅथोलीक करिस्मॅटीक संचलन मंगळूर देसीज हाच्या मुखेलपणाखाल हे 9 दिसांचें नोवेन हर एका दिसा सकाळीं 8 वरार दिव्यवाणी लाईव्ह म्हणल्या यूट्यूब चॅनलार तें पायस जातलें आयताराचें आनी मंगळाराचें मात्र सुमार 10 वरां इतल्याक तें पायस जातलें उरल्या सगळ्या दिसांनी 8 वरार तें पायस जातलें 9 दिसाच्या नोवेनांत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवन दिता आनी येवच्या आयतारा दबाजीक पेंतेकोस्ताची परब आमी संभ्रमतल्या ह्या नोवेनांत ह्या परबेंत वांटेली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता पवित्रात्मो तुमकां बलिश्ट करून दी सक्तीन भरून दी कृपेन भरून दी तुमचें जिवीत फळांनी आनी देण्यांनी नटोवन दी आनी संतोश प्रीत जावं दी म्हणून विशेश करून ह्या वखदां तुमचे खातीर मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्या दिमी घालून आमी आयतें जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून हे जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार काळजाच्या मोन्या म्हज्या नामान तुका बोरवोस आमच्या माय मोयड्याचे दोलो प्राणी जेन्ना तुज्या लागता माये लाभाशे कर आमकां देणे ओतमोराचे पापाविले परतून आमी पडनाशे आजा सके जिंजीशे मोगाळ पुत्रा सोबे आंकवार मोरी आशिर्वाद दी आमकां
मगीन कुर्साचे गुरुवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.